खरें म्हणल्यार आमच्या विधानसभेंतल्यान एसटी रिजर्वेशन मेळटा हो आमचो प्रयत्न आसा. म्हज्या टेन्युअराक आमचें रेजोल्युशन हांगासर पास केलें. हांव कंटिन्युअसली मॉनिटर करता. बऱ्याच जाणांक म्हज्या एसटी भाव आनी भयणीक सांगपा खातीर म्हणजे म्हाज्या इतको फॉलोअप आनी कोणी करूंक नासतलो. ओके, हांगा पास केल्या उपरांत कंटिन्युअसली हांव थंयचो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आसतलो किंवा होम मिनिस्टर आसतलो हांकां सांगत की हांव जेन्ना जेन्ना होम मिनिस्टराक मेळटा तेन्ना तांकां तें रिमायंडूय करता. फाटले फावटी सेम थिंग जालें जेन्ना एसटी बील फाटले फावटी राज्यसभेन येयलें तेन्नाय तसोच विरोध केलो आनी तें बील फुडें गेलें. ह्याय फावटी परत एकदां काँग्रेसीन तेंच केलें. एसटी रिजर्वेशन दिवपाचें काँग्रेसीक ना अशें म्हाका दिसता. कारण की आमकां 27 रिजर्वेशन येवपाक जाय आशिल्लें म्हणून आमचो कंटिन्युअसली प्रयत्न आशिल्लो की एसटी रिजर्वेशन जावपाक जाय म्हणून. बट काँग्रेसीक खरें रिजर्वेशन हाडलेलें नाका हांगासर. त्याच पद्दतीचो काँग्रेस म्हणजे हांगा जमोवंक ना म्हणून थंय विरोध करून दुसरेय फावटी जे आहा पळय न्ही हें बील पुश करपाचें काम तेंच्यांनी केलें. त्या खातीर 27 जर चुकून रिजर्वेशन मेळ्ळें ना जाल्यार ताका काँग्रेस जबाबदार आसतली अशें म्हाका दिसता. Was not put. There was another thing with regards to Bihar. Okay, that was a constitutional crisis. Do not put that thing that they opposed it. Was it tabled? It was not tabled in the first place. So let it be tabled. And our captain, South Goa MP, has taken this issue, consistently spoken on this issue. So let them table it. They have to table it again. Kitli billing ele. So many bills that are tabled. They have to be this. What stops them from tabling it again? Let them table it again.